एसटी आरक्षणाक लागून सांग्यार राजकीय समीकरण बदलत असताना भाजपा भितरलो संघर्शूय मुखार आयला। मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या घराकडेन शेकड्यांनी समर्थक जमले आणि ताच्या फाटल्यान घटमूट उबे आसात असो संदेश दिलो। फळदेसायच्या कुडचडेच्या राजकीय वावराचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दामून दिल्ल्या उपरांत सांगेतल्या कार्यकर्त्यांक राग आयला आणि दामून बेगोबेग माफी मागची अशी मागणी केल्या। अरविंद केजरीवाल हांणी हेर फुडाऱ्यां सयत आझाद मैदानाचेर उपस्थित रावन सेव करापूर आंदोलक आणि कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलकांक तेंको दिलो। कलम 39 रद्द करपाक आणि भाजपाक हरोवपा खातीर गोंयकारां सयत सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवचे असो उलो केजरीवालान मारला। जे काम विरोधी पक्षांनी करपाक जाय आशिल्ले ते काम काणकोणकार आनी हेर समाज वावुरपी करीत आसा। गोवा फॉरवर्ड तांच्या वांगडा आसा अशें विजय सरदेसाय सांगता। तशेंच विरोधकां मदीं एकवट नाशिल्ल्यान विजयान टिका केल्या। फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन अडकून उरिल्ल्या आमचो प्रश्न सरकार सुटावो करतले अशें आदलो मुख्यमंत्री बाबू कोळेकार सांगता। गोंयच्या धनगर समाजाक एसटी दर्जो आनी आरक्षण मेळोवपा विशीं प्रलंबीत आशिल्ल्या मागणेचेर धारबांदोडा धनगर समाजाच्या बसकेंत चर्चा जाली। धारबांदोडा धनगर समाजाच्या भावांनी एसटी आरक्षण बेगीन जावचें म्हूण सामुहीक गाराणें घातले। बाबू कोळेकार हांच्या मार्गदर्शना खाला धारबांदोडा गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाची बसका जाली। आवेडे कोटमी पंचायतीच्या ग्रामसभेत टीसीपी कायद्याच्या कलम 39 खाला प्रस्तावित अंमलबजावणी वा रूपांतरणाक विरोध करपी थाराव एकमतान पास जाला। थळाव्या लोकांचे हेत, शेतजमीन, पर्यावरण आणि गावच्या परंपरेची राखण करपाच्या हेतान हो थाराव संमत केला। कलम 39 खाला फुडली कसली कारवाय करच्या पयलीं गांवकारांनी उक्तायिल्ल्या हरकतीची आणि हुस्क्याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी गंभीरतायेन दखल घेवची अशें ग्रामसभेत आवाहन केला। कोणाचोय कोमर ओडू पण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या शिवोलच्या रस्त्यार बसपी विक्रेत्यांची जाल्या। सुमार 20 वर्सां जाली केस लेगीत वतान धवे जाले। शिवोलची विक्रेती रस्त्याक कुशीक बसून फुलां भाज्यो विकून आपले पोट भरतात। केन्ना केन्ना गाडयांचोय भंय आसता, मात पोटा खातीर जीव मुठीत धरून बसचें पडटा। आमकां बसपाक जागो ना, आमी वत पावसाक सोत्र्यो फुलोवन बसतात। पूण आतां आनी कितलो तेंप? फुडाऱ्यांच्यो फक्त पोकी आश्वासनां, प्रत्यक्षात कांय ना। आमी मेल्या उपरांत मार्केट बांदतले काय? 500 सोंपिल्ली विक्रेती जाप मागतात। दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत रस्त्यार फोंडकुलाचो प्रश्न निर्माण जाला। या फोंडकुलाक लागून वाहन चालक आणि चलत यो वच करप्यांक वायट अणभव मेळटा। सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान समस्या वाडिल्ली आसा। या फोंडकुलाक लागून जीव घेवपी अपघात घडपाक शकता असो भंय लोक उक्तायतात। सत्तरीच्या तोणीर न्हंयचेर ट्रेकिंग करतना बुडून मेल्ल्या राहुल बिंद या विद्यार्थ्याच्या घरात दीप विहार विद्यालयाचे शिक्षक मेळपाक गेले। ह्या वेळार पालकांनी गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची मागणी करत बेगीनूच मुख्यमंत्र्याक मेळून निष्पक्ष चौकशी करपाची मागणी करतले अशें सांगलां। सुरावलेचे दूध शेतकार आपली गोरवां परत जाय अशी मागणी करीत फुडें आयल्यात। एका एनजीओन तांची गोरवां व्हरून कितलेशेच म्हयने जाले अजून परत केली ना। गोरवां ही तांच्या उदरनिर्वाहाची स्त्रोत आसा, देखून सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी तांणी केल्या। ही मागणी मान्य जाली ना जाल्यार 31 ऑगस्टाक विधानसभा अधिवेशन वेळार निषेध मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी दिल्या। एसटी आरक्षणासंबंधी उटाच्या कार्यकर्त्यांचो 1 वर्साचो संघर्ष 13 ऑगस्ट 2025 सुरू जाल्लो। 1 वर्सा उपरांत आता सरकाराक बुद्ध येवन नोटिफिकेशन आयले। उरिल्ली प्रक्रिया बेगोबेग पुराय जावची अशी मागणी उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या। ही सगळी प्रक्रिया ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचे वेळीप सांगता। उटाचे वांगडी आनी आदिवासी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी फर्मागुडेर कटमगाळ दादाचे दर्शन घेतले। फाटल्या कांय दिसांच्यान गोग्यांनी पावस पडले उपरांत आतां मातसो पावसाचो नेट देंवलो।
शेनवारा सावन फुडले 7 दीस म्हणल्यार 15 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मंदार सुलकार खून प्रकरणात गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात धाव घेवपाचो निर्णय घेतला। 2006 वर्सा 17 वर्सां पिरायेच्या मंदार सुलकाराच्या अपहरण आनी खून प्रकरणात आजीवन कारावासाची ख्यास्त भोगपी रोहन दुंगट, जोवितो रायन पिंटो आनी शंकर तिवारी हाची बेगीन सुटका करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्लो। ह्या आदेशा आड गोंय सरकार आतां सर्वोच्च न्यायालयात खाशेली परवानगी याचिका म्हणजेच SLP दाखल करपाच्या तयारीत आसा। सोशल मीडियाचेर श्री स्वामी समर्थाविशीं आक्षेपार्ह विधान घालपा खातीर अटक केल्ल्या संतोष लामाणीक म्हापसा JMFC न्यायालयान सुटका केली। बायणा रावपी मूळ कर्नाटक बागलकोटांतल्या लामाणीचेर धार्मीक भावना दुखोवपाच्या हेतान आक्षेपार्ह विधान प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो। ह्या प्रकरणात अंजुना पुलिसांनी ताका अटक केली। मजगतीं न्यायालयान ताका 20,000च्या वैयक्तीक बोंडाचेर जामीन दिलो। मंत्री सुभाष फळदेसायाक पक्षांतल्यान मार्गदर्शनाची अपेक्षा आशिल्ली, पूण आतां म्हजी सगळीं मार्गां बंद जाल्यात अशें फळदेसायन सांगलें। तशेंच हालींच कुडचडे जनसंपर्क भोंवडेचो वेंचणुकेचे तयारे कडेन कांय संबंद ना अशें तांणी स्पश्ट केलें। मतदारसंघांतल्या लोकांक आपूण ताचें प्रतिनिधित्व करता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर आपल्या लोकां कडेन संवाद साधलो अशें तांणी सांगलें। निमाणो निर्णय लोक आनी पक्ष घेतलो आनी पक्षा आड वचचो ना अशें फळदेसायन स्पश्ट केलें। धारबांदोडा हे गावात थळाव्यांनी आपले गांवपण सांबाळून दवरला। अजूनय थंयचे लोक झऱ्याचे आनी व्हाळाचे उदक वापरतात दिश्टी पडटात। गांवांतली शेतां, भाटां, कुळागरां तळ्यांनी भरिल्लो हो अस्सल गोंयचो ग्रामीण भाग म्हणल्यार अतिताय जावची ना। ह्या वाठारांतली भाजी, फळावळ, भात वा हेर सगळी पिकावळ नैसर्गिक उतल्या उदकांतल्यान पिकयल्ल्यान ती सामकी रुचकर आसता। ह्या गांवान आपली संस्कृती बेस बरी दवरल्या। वास्कोत इंस्टाग्रामाचेर बंजारा समाजातल्या एका मनशा विशीं आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यान ऑल गोवा बंजारा समाजाचे युवा अध्यक्ष शिवाजी S. चव्हाण हांणी ह्या संदर्भात वास्को पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। 8 ऑगस्टाक वास्कोत आयतारच्या बाजारात आसतना हो कमेंट नदरेक आयिल्ल्याचें चव्हाणान सांगलें। संबंदीत इंस्टाग्राम प्रोफायलाच्या आदारान सचिन कुर्टीकर हाची वळख पटिल्ल्याचो दावो कागाळीत केल्या। पुलिसांनी चौकशी करून कारवाय करची अशी मागणी बंजारा समाजान केल्या। नार्वे श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान लागसरच्या काळ भैरव देवळांतली फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणात एका दुबाविताक पुलिशेन अटक केल्या। धारगाळ हांगासरलो सावळो कोळगांवकर अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा। दिवचल पुलिशेन ही कारवाय केल्या। लायनल मेसीचो बापूय जॉर्ज मेसी हांकां 68 वर्सां पिरायेचेर मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। शुक्रार राती सुमार 10 वरांचेर रेसियोच्या एका क्लिनिकांत तांचें निधन जालें। शेनवारा 8 ऑगस्टाक ही खबर आयिल्ल्यान मेसी आनी तांच्या फामिलीचेर दुख्खाचे ल्हार कोसळ्ळा। लायनल मेसीच्या प्रवासांत आनी कारकिर्दीत जॉर्ज मेसीचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो। चवथी खातीर 2026 मुंबय सावन कोकणात वचपी लोकां खातीर खासा प्रवासाची वेवस्था जाहीर केल्या। अस्तंत रेल्वे महोत्सवा खातीर 42 खाशेली रेल्वे सेवा चलतली। तशेंच ST महामंडळ मुंबय सावन कोकणा मेरेन 5220 बशी चलोवपाची येवजण आंखल्या। हे वेवस्थेक लागून गणपती उत्सवा खातीर वचपी भक्तांक प्रवास सोंपे जातले गोंय। महाराष्ट्रातल्या बारामती लागसरच्या शेतात प्रशिक्षण विमान अपघातात पडले। विमान अपघाताचो व्हिडिओ उजवाडाक आयला। आता मेरेन कोणाक मरण आयिल्ल्याची वा जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। हे घडणुके विशीं चड म्हायती रोखडीच उक्ती जावपाची शक्यताय आसा।
एअर इंडिया फुकेट दिल्ली विमानाच्या पायलटाची डोप चाचणीत पॉझिटिव्ह आयिल्ल्याची माहिती मिळाली। विमानाची उंचाय 300 फूट उणी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत ही चाचणी केल्या। सूत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण पायलट बंदी आशिल्ल्या पदार्थांच्या प्रभावाखाला सापडलो। पॉझिटिव्ह चाचणी उपरांत पायलटाक ड्युटींतल्यान काडून उडयलो। नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर राजीनामो दिल्ल्या उपरांत 2 सप्तकां उपरांत आदले शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपलें मौन मोडलां। नवी पिळगी आपल्याच भुरग्यासारखी आसा अशें सांगून कांय जाणांनी राजकीय कारणाक लागून तांकां चुकीची वाट दाखयली असो दावो तांणी केला। मंत्रीपदाचें पद आपल्याक केन्नाच म्हत्वाचें ना अशें प्रधान हांणी सांगलें। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राजीनामो दिवपाची ऑफर आपूण स्वता दिल्या अशेंय तांणी सांगलें। वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चॅम्पियनशिपीक भारताच्या तरणाट्या खेळगड्यांनी बळिश्ट कामगिरी केल्या। आशीष यादवान भालो उडोवपाक रुप्या पदक जिखलें। लांब उडी सर्तीत शहानवाज खानाक कांस्य पदक मेळ्ळें। तरणाट्या खेळगड्यांनी आपल्या प्रभावी कामगिरीन भारताक एक अभिमान मेळ्ळो। उत्तराखंडातल्या रेणू दर्यालान सगळ्यात लांब केस आसपाचो गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला। तिचे केस सुमार 9 फूट लांब आसात। हो विक्रम साध्य करपा खातीर तिणे जायती वर्सां आपल्या केसांची जतनाय घेतल्या। तिच्या ह्या यशांतल्यान तिचें समर्पण, संस्कृताय आनी पारंपारीक सोबितकायेक आशिल्लो मोग उजवाडाक आयलो। अहमदाबादातल्या शिक्षकांनी 9036 शिकप सोडून गेल्ल्या भुरग्यांक परतून शिक्षणात हाडपाक आदार केला। गुजराताच्या बॅक टू स्कूल कार्यावळी खाला मे आनी जून म्हयन्यांत ही मोहीम चलयल्ली। शिक्षकांनी घरांनी भेट दिवन पालकांक उलोवन शिक्षणाचें म्हत्व सांगलें। भुरग्यांक शाळेत परत येवपाक मजत केल्ल्यान ह्या यत्नाची तोखणाय जाल्या। भारतात 2028 मेरेन इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी सेवा सुरू करपाचो हेत आसा। फुडल्या वर्सा नव्या तंत्रगिन्यानाची चाचणी बेगीन जावंक शकता अशें नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांणी सांगलें। उब्या उड्डाण आनी देंवपी इलेक्ट्रिक विमानाक मुखेल शारांनी नवो प्रवास पर्याय मेळूं येता। बेंगळुरू, मुंबय, दिल्ली ह्या सारक्या शारांक ह्या नव्या तंत्रगिन्यानाचो फायदो जावंक शकता।